एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. सो टायटल पळोवन तर तुमकां कळत आसतलें आयज कितें ब्लॉग स्पेशल आहा तो. जेंकां खबर ना तेंकां सांगूंक सोदता की हय म्हाका हॉबी आसा एक्वेरियमाची. सो भरपूर वर्सां जालीं म्हाका एक्वेरियम हांव दवरता आनी म्हाका रिक्वेस्ट येयल्ली भरपूर की तुजे कलेक्शन्स दाखय, तुजे कडेन कसले कसले फिशीस आहा ते दाखय. सो चला तर तुमकां हांव म्हाजें कलेक्शन तुमचे बरोबर शेअर करता. इवन तर तुमकां क्वेश्चन्स विचारूंक जाय म्हाका की मेंटेन कसो कितें करता, उदक कशें चेंज करता, या मेडिसिना बद्दल जर क्वेश्चन्स विचारूंक जाल्यार तुमी इजिली विचारूं शकता म्हाका कमेंट बॉक्सान. सो चला तर म्हाजें कलेक्शन दाखयता तुमकां स्टेप बाय स्टेप एक करून दाखयता. सो चला तर पळोवया. नाही रेडी आसा न्हय तुमी, चला तर या. सो फ्रेंड्स, हो 3 फिटाचो टँक आसा आनी हो म्हजो फस्टूच सेटअप आसा. पळोवंक शकता तुमी. हितून कोई काप, एंजल फिश, 3 शार्क आनी 3 गोरामी आसा. सो फ्रेंड्स, सेकंड सेटअप आसा तो म्हजो 2.5 फीट टँक आसा. भितर हांवें गप्पीज दवरल्या आनी प्लांट्स एड केल्ले आसा. प्लांट एड केल्या कारण तांकां हायडीक प्लेस मेळपाक जाय म्हणून. बाकी ओवरऑल सेटअप हांवें नॉर्मल दवरलो आसा. नेक्स्ट सेटअप आसा तो म्हजो 3 फीट टँकाचो आसा. भितर हांवें 2 शार्क आनी मिक्स कलरचे कोई काप दवरलेले आसा, ते बीन व्हडले. हो जो टँक दिसता तो आसा 2.5 फिटाचो. भितर हांवें 3 गोरामी, ब्लू कलर 2, येल्लो 1 आनी एंजल फिश दवरलेलो आसा. ओके फ्रेंड्स, हो जो सेटअप दिसता भितर प्लेटी आसा, गोल्डन प्लेटी आसा, दोनूच आसा आनी लुकूय हांवें सिंपल दवरलेलो आसा, काय डेकोर करूंक. सो हो जो सेटअप दिसता तो गप्पी बेबी सेटअप आसा, पळोवंक शकता तुमी. सो फ्रेंड्स, हो जो सेटअप दिसता तो म्हाजो आउटसायड आसा, भायर सेटअप केल्लो आसा हांवें आनी बकेटान सेटअप केल्लो आसा, कारण हे ब्रिडींग बकेट आसा म्हणजे हांव ब्रीड करता गप्पी फिश, तो सेटअप आसा. हे जे बारीक फिश दिसता ते आसा गप्पी फ्रायज. गप्पी फ्रायज मीन्स गप्पीचे बेबीज. 50 क्रॉस आसा, केन्ना पळोवंक ना जाल्यार पळोवंक शकता तुमी. हे गप्पीचे बेबीज आसा. सो हो जो सेटअप पळयता तो आसा म्हाजो भायर आउटसायड सेटअप आसा आनी भितर ब्लॅक कलर गप्पीज आसा. सो फ्रेंड्स, हो जो सेटअप पळयता तो आसा पॉन्ड सेटअप आसा. हांवें बकेटान सेटअप केल्लो आसा. आमच्या भाशेन तस्त म्हणटात, तस्तान हांवें सेटअप केल्लो आनी भितरूय मिक्स ब्रीडच्या गप्पीज आसा. सो फ्रेंड्स, हो म्हजो लास्ट सेटअप आहा आनी हे जे गप्पीज पळयता ते बरे क्वॉलिटीचे आहा, बरे ब्रीड केल्ले आसा. सो हे 3 फीट टँकान आसा. सो फ्रेंड्स, हे म्हणजे सगळे कलेक्शन्स असले एक्वेरियम कलेक्शन, जसे की तुम्ही पयल्याच आसतले. आणि तुमकां खंयचो सेटअप चड आवडलो तो प्लीज म्हाका कमेंट करून सांगात. आणि आयचो व्हिडिओ जर आवडलो आसत जाल्यार लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करून विसरू नका. चला तर परत एकदा मेळुया एका नवीन व्हिडिओ. त्या म्हणसर बाय बाय. देव बरें करूं.